ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा. हांगा पुरा वैष्णवांक हांव वंदन करतस. हरे कृष्णा. प्रथम जावन हांव मेगेले गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक वंदन कोरून तांगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हंगेल चरणारविंदाक नमस्कार कोरून तांगेल आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन शिले परम पुरुषोत्तम आमगेले श्री कृष्ण तागेल चरणारविंदाक कोटि कोटि प्रणाम कोरून आशीर्वाद मागून घेतस. आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन शिले ते सत्संग भागवत पुराण कोंकणी मुखांतर मेळतस. आज आमगेले सत्संग विषय ए युनिक लव स्टोरी. लव स्टोरी म्हणून आणि गौरांग दर्शन प्रभू इतक भागवत प्रवाह नाव दिला म्हणून आमका काणी ऐकता कळता. अंतू ते भागवताचे काणी जाल्यार देखून आमका लाभची ना जाल्यार इतर लौकिक लव स्टोरी आम्ही ऐकल म्हण जाल्यार आम्ही जीवनांतू नाश जाता जाल्यार हंगा कशी म्हळ्यार भागवत भागवतांतू कशी ये साक्षात भगवंतान सांगिले भागवत सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुःखम महात गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये श्रीमद्भागवतं पुराणं यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्य भगवंतान ऋषिभ्यांक ऋषींक सांगिले ये भागवत पुराण ऐकल्यारी खाली ऐकल्यारी आमगेले दुःख वतकय. कितले कोटी कोटी जन्माची दुःख वता ते जन्म दुःख आम्हीच तांडून घेतले. कशी क्षुल्ल सुखाय क्षुल्ल जावन आशिल्ले इनसिग्निफिकंट सुखा कितेरी आम्ही तांडून घेतले. सुख मेळ्ळी आमकां ना. सुख मेळ्ळी ताजे बदलाक दुःख चडले. तशेंच हे ऐहिक अस्तित्व देवान सृष्टी केलेले हे ऐहिक लोक तशी हांगा माये कोणाकय तृप्ती जावचे सोना हांगा सुख भोगूक सोना माये तितली नमुन्याचे प्रभाव समायेचे दावाले एजंट ती तिक्का आम्ही बगसुका म्हणजे कृष्णा शरण घेवका ते आम्ही हे काणी तुकून मना करून घेता. ती आम्ही
ऐहिक लव्ह स्टोरी ऐकलरी नाश जातांती एक गाद ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತೂ ಸೆಗಣಿ ಮುದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಸಕ್ಕನ್ ನಡ್ಸಮಯಾನ ಸೆಗಣಿ ಮುದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಂಧದ ಮುದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒದ್ದಾಡುವುದು ಲೇಸು ಮುಣು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತನ ತಿಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಜರ್ತು ಪ್ರಾಣಾಚೆ ಮುದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಮೋಕುರ್ಚಿ ಬದ್ಲಾಕ ಗಂಧಾಚೆ ಮುದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಲಡಾಯ್ ಕುರ್ಚಿ ಪುಣಿ ಬೈಕೈ ಹಂಗ ಪೊರ್ಂಬೋಳ್ ಪುಣಿ ಅತ್ತ तशी आम्ही ये भागवत तुला लव स्टोरी ऐकल्यारी आमगेल जीवन धन्य जाता हे मना करून घेऊ का नसल्यारी आणि ऐहिक लव स्टोरी ऐकल्यारी लव स्टोरी लव मॅरेज सकड असेल सकड नाव गल्ल्यारी एक ट्रेंड ते बुक इज नोन बाय इट्स टायटल नातल्यारी जड्जिंग ए बुक बाय इट्स टायटल म्हणून इंग्लिशान म्हणतात टायटल पळोवन जण आवडतो करियत बुक बुक व्यार करियत बुक की सीनम की काणी की काणिये बुक की कसले एक विकूनच का जलरी ताजे टायटल पळोवन जण घेतांती ते देखून हंगा युनिक लव स्टोरी म्हणगಲ್ಲ आमगेल गौरांग दर्शन प्रभुन भागवत प्रवाह अंतू हे भागवत प्रवाह स्टार्ट जावनो आम्ही ತಂತು ಹೋಳ್ನ ते प्रभाव अंतू आजी 9th ಕ್ಯಾಂಟೋ ಅಂತೂ पावलेंते नववा स्कंद अंतू पावलेंते नववा स्कंद अंतू हे लव स्टोरी कोणाले म्हणून आम्ही पळय बुधान इला वर्डी करून घेता इला म्हणल्यार तुमक सकड फुडले अंत कोळना सुपुरो काणी वापस हांव रिपीट करना म्हाका वेळ येना सुद्युम्न म्हणून एक तो ते सुद्युम्न एक महिनो ताका एक वर एक महिनो तो चाललो जावन आसता एक महिनो चेल्ली जावन आसता तुम्ही सगळं ऐकला कितके काणी त्यांना चेल्ली जावन आसताना तागेल नाव इळा ते इळा ಒಟ್ಟು वर्डे कोर्न बूदाक बूद म्हणल्यार चंद्र देवतेल पूत बूदाक ऐला म्हणून एक चेरडू जाता इलाल पूतू ऐला ताका पुरुरवा म्हणून एक नाव आसा अनेक नाव ते पुरुरवा भारी एक ऐश्वर्य भरलेले रायू पुराण मन ऐश्वर्य असतगलगी तो भारी चंदू पळचक आणि शक्तिवंतो मागीर बोर्नो ಶ್ರೀಮಂತು ಪುರಾಯಸ್ ತಗಲಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪೂರಸ್ पुळे हे जीवन अंतू हे लोक अंतू अति ऐश्वर्याचे खंयचे नमन ऐश्वर्य जेवते अति असचे अति मात्रे तो असचे तेवे एक ತೊಂದ್ರೆ इतक म्हणल्यार एक दुड्ड आशिल्ले मनशाक न्हय चोरांनी येवन अटॅक करचे तशीची माय एक सुलभ जाता कसले आमगेले की ऐश्वर्य चड आशिल्ले कोडले तशीची हे पुरुरवा रय्या लोटू तेच जाता उर्वशी स्वर्गलोकाचे उर्वशी इंद्रलोकाचे इंद्रालय उर्वशीक एक पंता शाप मेळटा कसं म्हणल्यार ती तिका मित्र आणि वरुण देवान शाप दिवचे तू भूलोकांतू मनीस जावन जल्मा येवका जाता म्हणून ही लेखता तो गोचून हांव मनुष्य जल्म घेवका ना कशी पुरुरव रायले विषय ऐकूनची नारदान सांगेल ऐकूनची तिका खुशी जाता ती लेखता हांव हागेले ಒಟ್ಟು राबता इतलं सुख म्हाका आनी भूलोकांत विंगड कोणाकय दिवचे सादिना म्हणून कशी म्हाका शाप असो मनीस जावन भूलोका जल्म घेवचे म्हणून सांगून ती तो घेता तो घेवन एक दीस पुरुरवा राय्यान अशी भोंवत असताना ताका मेळू येता आनी ताका आश्चर्य जाता कोण बाई इतली चंदी म्हणून ताका ती सांगता
हांव स्वर्गलोकाची म्हाका तुका पळोवन भारी खूश जाले. आमी दोग जाणांनी बर्डे करून रब्यावे ओटोची म्हणटा. भारी खूश जाता तो उगी तिका आकर्षित जावन जायत तशेले दवालीचे आम्ही दोग जाणांनी ओटू रब्या बर्डे करून घेवया म्हूण सांगता. तेन्ना ती सांगता म्हाका हांव तुगेलो ओटोप का म्हण जाल्यार एक कंडिशन कंडिशन कसा म्हणल्यार मिगेलो ओट्टू दोन्ही बोकड्या पेटस ते बोकड्या पेट्याक तू चंद करून पळोवका. आनी एक कंडिशन कसं म्हणल्यार म्हाका कसं रांदप करचें जाल्यार लायक तुप्पांत करता तुप्पांत रांदप करता. आनी तिनूय कंडिशन कसं म्हणल्यार तुका हांव दुसरे एदुर अवंगल नतिले नग्न जावन पळोवचें नज म्हूण सांगता. जायत 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 म्हणटा ते सकड आयकता ते सकड ओड विशय न्ही पुरा हांव तुगेले कंडिशना पुरा ಒಪ್ಪೋತಾ म्हूण सांगून तांणी दोग जाण ओटोवची राबता ती अरमनेंत. तशी असताना एक पंता इंद्राक उर्वशीला गती पडता. तो लेखता इंद्र मस्त काळजेल ना उर्वशीन वचून मिगे लोक हातून तिका कशी पुणे येवपास इंद्रलोक आपोवन हाडका म्हूण सांगून दोनी गंधर्वा पेटयता. दोनी गंधर्वा पेटोवन तिका म्हाका शेडका न्हय एक दीस रात्री आनी उलोवन बेसताना पुरुरवान आनी उर्वशीन उलोवन बेसताना ते गंधर्व कसं करता हांगेल दोन्ही बोकड्या पेट्याक चोरता. ते बोकड्या पेटे चोरलेले कुडल्या रडता बे बे कोण रडता. तेन्ना ती कोप येता उर्वशीक तू एक काण गेल्लो मिगेल बोकड्या पेटे ते पळोवचें जायना म्हणल्यार म्हणून ताका सवता पुरुरवाक. पुरुरवा सवताना तो कुशी करची कितें पुरा विसोर न्हू भायर येवन ते बोकड्या पेटे घेवन तांडून हाडता कोणकी वेल्लेले ना ताका तांकां हाडता. हाडटाना एक गंधर्व आसा पळय इंद्रान पेटयल्ले तांणी स्वयं प्रकाशीत जाता ती म्हळ्यार तांकां ते पवर आसता तांणी उजवाड जावचे उजवाड तांगेल्या आंगातून उजवाड येता. उजवाड येताना उर्वशी पळयता. उर्वशी पळयताना हाण विसोर न्हू अवंगल घालनी पुरुरवा राय्यान कुठले तिका कोप येता तिगेल कंडिशन ताण बेतयल न्हय म्हूण सांगून ताका सोण वता. सोण वताना भारी बेजार पावता पुरुरवा कसं करचें ओटू पीस सुशें जाता. हर दिवस तो कोण कांय खायना मस्त बेजारार आसता. एकदम तिका सोदचें खंय चमकली ती उर्वशी खंय चमकली म्हूण सांगून सोदून 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 पीस सुशें जाता. राजभर का अंतू इंटरेस्ट घेना त्या सोण एकदम उर्वशीन सोदून गंगे सायडान तो रन्ना लग्गी पुरा वच्चे रात्री पिसूशे जाता सकाळी पिसूशे जाता खायना जेवना ते नमुने पिसूशे टोटली पिसू जाता. ती एदी काळानंतर एक दिसू कुरुक्षेत्र पावताना कुरुक्षेत्रांतू हे पुरुरावरायु उर्वशी मेळता. उर्वशी ती विंगड जणा लोट ती 5 जणा लोटू कसे की मीटिंग जातस ಕೂಡ್ಲೆ ತಿಗೆಲ್ಲ ವಚನು ಪೈಯಾರ್ पडता इथे तू सोण चमकलील म्हाका इथे सोण चमकला हांव कसं उणी केला तुका आनी कसले तू सांगेल ऐकता एक पण ती आम्ही ओट्ट राबया आम्ही गंमत करूया म्हणून सांगता. तेन्ना ती सांगता उर्वशीले एक एक ऑड प्रीचिंग आसता का पुरुरवाक ते नमने प्रीच करती विथ तशी नमने पिसूशे जाला इंद्रिय तृप्ती कितें रे इंद्रिय तृप्ती कसले नाही. आम्ही कडेर म्हणता भगवंताला वचका एक शरीराच पुरा सोडी तू म्हणून सकड सांगता. जाल्यार ताका तिगेल पिशी लागील पेटाक हे सकड कसले कान्ना वचन हा तू येवकाची ना जाल्यार म्हाका वांचू साध्य ना म्हणटा ना
ती सांगता तशें एक काम करता हांव वर्साक एक वेळा एक रात्री तुका लोटू हांव येता म्हूण सांगता. जायत म्हणटा इतली खुशी जाता म्हळ्यार पोरू रावाक ते एक वर्स एक दिसा कितें सगळी वर्स तो पिसूशें राखता तिका 365 days 364 days 363 5 4 3 2 ते दीस येता ना तिका लोटू पिशीशे तिका त्या नमने व्हांवता तिका हे करता प्रीती करता पुरा करता नासताने पिसूशे करता उपास तीन वत्तची आणि अनेक वर्स एक दीस तिणे मेळचे ते अनेक दिवसा कितें राखून उपास पिसूशे करता अशी हे पुरूरव रायो इतली नमने श्रीमंत जावने राय जावने इतली विद्वान जावने कडेर म्हणता ना एक इंद्रिय तृप्ती कितेरी इतले पिसू जाता म्हळ्यार नातील वेळार ती ना म्हूण पिसो ती नाशिल वेळार तिका लोट गंमत करचें पिसो अशी ओटूची टोटली पिसू जाता तो तशी एक पंता कसं करता म्हळ्यार हांगा आमगेले 9th कॅन्टो काणी रपता कृष्ण मागीर हेची काणी उद्धवा सांगता तेन्ना तांतू कसं जाता म्हळ्यार पुरूरव रायू सगळं पूर ताकतच पडता राय नव्हे तो कसं करता कर्मकांड रिगून यज्ञ करता यज्ञ केला कसलंय मेळता नव्हे यज्ञ कोरून तो देवतेला कसं निमगोच म्हळ्यार ताणे वर प्रार्थना करताना उर्वशी लोट रापका आपणेक म्हणून तशी उर्वशी लोट रापका म्हणून सांगून ताण यज्ञ करताना ताका ते मेळटा वर तशी तो स्वर्ग लोकांत उर्वशी लोटू रापता उर्वशी लोट रापून जाताची सूख बघून 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 इंद्रिय तृप्ती एंड ना तशी एक दिवस कसं जाता म्हळ्यार पुरूरव रायो अशी आलोचन करता कसं करतस म्हणून कसं करतस मगे लाईफ टोटली वेस्ट जाली मग एक इंद्रिय तृप्तीक आशे वचून हांव कसलेय केलें ना मगे लाईफान तू छे हांव मगे लाईफ टोटली वेस्ट केले म्हूण ताका एक दीस दिसता दिसिल नंतर तो काणी कशी वता म्हळ्यार कृष्णाल शरण घेता कृष्णाल शरण घेवन जीवनाचे सार्थक करून घेता जीवन तशी एक काणी 11 स्कंदांत उद्धवा सांगताना हे एंड जाता आईला गीता म्हणून तो दावा स्तुती करता ते एक भारी चंद आईला गीता म्हणून ते तुमका 11 स्कंद कोणी सांगता तुमका ऐकूचे मेळटाले तशी हांगा आमी कसं पळोवका म्हळ्यार पुरूरव रायो भारी विद्वांस जावन आशिल्लो श्रीमंत जावन ताजितले खंयची कशी अशी जाल्ले तशें जाल्यार आमी आलोचन करता कसं म्हळ्यार मनुष्यांक आमकां कसलेय जावचे साध्य हे लाईफ अनसर्टन ताण काय लेखनी उर्वशी आपणे येवन आपण जाता म्हणून कितें तशें जाल्ले त्याची भगवद्गीता सांगता देव यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्सित इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः मन ते प्रसभ जावन आशिल्ले पॉवरफुल जावन आशिल्ले ते मन कशी ताणत म्हणना इंद्रिय इंद्रिय तांडून हे कौन्तेय यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्सित विपस्सित म्हळ्यार मॅन ऑफ नॉलेज पुरुषस्य विपस्सित तितले म्हणे विद्वांस जावन आशिल्ल्या मनशाक ते तांडून घालता कशी इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांबसी तेच दोन्ही अध्याय तो देव सांगता इंद्रियाणाम हि चरताम
यन मनोनुविधीयते. मनाक इंद्री पुरा थंडता कशी वायुर्नावम इवांबसी. वारे नुतरबिले एक बोट कशी आडगलता तांडून आडगलता तशी कंचे एक इंद्रिय ते मन कंचे एक इंद्रियार बसले पुरो ते इंद्रियाचे विषय वस्तू वचून लागून मनुष्य कंप्लीट नाश जाता. का कसं कुरका म्हणता देव ते इंद्रियांकची गर्भ करी तेंक मोन सोडका मोळक्यातनच पळय काट झाडा कमी कळ म्हणतात ती पुढलं तेंकची मोळके काण सोडका म्हणता पळय वाड जाता भारी कष्ट वाटतची तशी हे मोळक्यांतू काडका म्हळाला बरी इंद्रियाणी आदौ रंती प्रसभ मन जल नव इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धी परतस्तु सह. बुद्धी उपयोग करनो आम्ही इंटेलिजंट यूज करनो ये इंद्रियांक आम्ही कडवाणगल का म्हणल्यारी ब्रेक देव का तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. तस्मात् त्वम ते देखून तुम्ही इंद्रियाणी आदो सुरवेरी इंद्रियांक हे गलका ब्रेक गलका इंद्रियांक आम्ही धरका आणि तक्क कंट्रोल करका नियम्य भरतर्षभ. अर्जुन सांगचे दवान इतेक पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. ते पाप काम म्हणलंच पळय आशे ये आशिले भितर ऑड आमगेले शत्रू काय ते मना करून घेऊ का महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम. महाशनो हे आमका खत्ता एक आशी म्हणल वस्तू महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम हे सृष्टी भितर आशिले भितर ऑड शत्रू वैरी कोण म्हणल्यारी काम. ते देखून सुरवेरी काम खै सूर जेवचे इंद्रियांक इंद्रियांतू ते देखून इंद्रियांक सुरवेरी कडिवाणगल का नतलेरी ये शिप्प कशी तांडून वर्त वारे तशीची ते मनाक त्याकडे चंचल करून सोडता. ये सागर म्हणून तुम्ही ऐकून सुपर सागर कोणाके क्रॉस करू जाय ना आजपर्यंत क्रॉस केलेलं ना अरेबियन सी जेवो अरेबियन सी ताई क्रॉस करू जायनी पॅसिफिक ओशन जेवो अटलांटिक ओशन जेवो आजपर्यंत कोणी क्रॉस केलेलं ना. तशी असताना हे आमगेले मेटेरियल ओशन मेटेरियल एक्सिस्टन्स कोणाकय साध्य ना. कशी आम्ही तांटूचे तेवे आमका भागवतांतो सांगला तशी म्हळ्यारी आमका कृष्णान ये मनुष्य जन्म म्हणलेले हे बोट दिला हे संसार सागरातून बाहेरचे एक बोट जाव कावे सागरातून अक्का एक मनुष्य शरीर दिला. मनुष्य शरीर मेळ्यार मात्र आमके बाहेर येवचे साध्य सागरातून बाहेर येवचे ते बोट चलो सुचक एक हे जाव का नवे कसं ते कॅप्टन कॅप्टन दिला तिला प्रभुपाद दिला दावान आमका कृष्णान गुरु म्हणलेले तानारे आमका शिला प्रभुपादा काही दिला. हे आम्ही कशी ते पार जाऊचे म्हणाल कितरी आमका शास्त्र दिला दावान स्क्रिप्चर्स ते शास्त्राक भागवतांतू वार एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ केला कंपेअर केला
लायक वार असल्यारी शिप्प चंदायर वत्ता आम्ही खंयची दिकाड वचका म्हण लेखला की ताकाड वार असल्यारी वत्ता इतले सकड दीव न्हू आम्ही हे मनुष्य शरीर आम्ही उद्धार जावचे की तरी खंय तुका आयल्यान की आम्ही थंयक वचक आमका मन येनी म्हण जाल्यारी देव सांगता आम्ही आत्महत्या केलेल्या बरी काय मनुष्य शरीर मेळ्ळा गुरु मेळ्ळा शिला प्रभुपादान खाली हांव सांगेल ऐकलं पुरो 16 राउंड्स जप मागिरी प्रसाद मात्र केला पुरो आणि 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ते फॉलो केल्या पुरो म्हणून सांगला हांव तुमकां आपोवन व्हरता म्हूण गॅरंटी दिला अशें आसतना तेची श्रीमद भागवताम सांगता 11 स्कंदांतो नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् विरजेत स आत्मघातुकः कोण मनीषु पुमान म्हणल्यारी मनीषु पुमान भवाब्दीम न तरेत स आत्मः कोण या भवाब्दीम भवसागर कोण ದಂಟೋಕ कोण मन करना की त्यांनी आत्महा म्हणल्यारी त्यांनी सुईसाईड करून घेत असे तांकां चांग एक चान्स मेळ्ळा हेची आमगेले मनुष्य जन्माचे अवस्थे महाभारतांत हेची सांगला एक काणये रुपारी कशी म्हणल्यारी आमगेले अवस्थे एक मनीस रान्नार तुकून वत असतकय रान्ना तुकून वत असताना वाग दवंडून घेवन येयल म्हणून धांवताना एक पोट्ट बांयत पडतकय तो मनीस पोट्ट बांयत पडताना तक्का धोरूक एक गेल्लो मेळतकय ते गेल्ले धरतकय गेल्ले धरताना ते लांबत तो पुण्याक तो पण ते गेल्लो दौरनो तो लांबताना बच्चाव म्हणल्याची भितर तोग्गू उगू देवया म्हणल्यारी तोग्गू पळयल्यारी ते भांयतू ಬೋರ್ ದಿ ಒಡಶಿ ವೈರಬ್ಲಾಕೆ ಚಬ್ಬುಕ ಕೆದ್ನ ಹಾಣ್ ತೊಗ್ಗು ದೇವ್ನಿ ಚಬ್ಬ್ಯಾಮ ತೊಗ್ಗು ದೇವ್ ಚಕೆ ಉಪಾಯನ ದಿ ಓಡ್ ಚಬ್ಬುನ ಹೋ ಮರ್ತ ವೈರಿ वागू राखतस काही केदन वैरेनी हक्क खायनी म्हणून राज्य मध्यंतू तो मनीसो गेल्ल रांबैल नव्या तागेल जडावण गेल्ल हालताना ते दोन्ही गेल्ले एडेंतू एक मौमुसा गूडकय मौमुसा गूडा एडे तुकुनु गेल्लो हालताना ताजे भितर तुकुनु ಮೂವು ಪೋಣು ಹಾಗೆಲೆ ಹಂಗ ನಂಕ ವೈರಿ ತೊಂಡ ವೈರಿ ಪುರ ಪಡ್ತಾನ ಹೋ तोंड एडजस्ट करत काही ते नंका वैर नक पडचे तोंडा वैर पोडो म्हणून करून तोंड एडजस्ट करतस काही तांतू मग्न जाला तो तोंड एडजस्ट करचेंतू एकदम मोव पडता तत्तवळ एक एक बोट्टू ते मोव खावचेंतू तो मग्न जाला तशें आसतना एक फ्रेंड येत खंयता गेले फ्रेंड येवन ते बांयची भायर तकून हात दी करत के यो हांव तुका वयर करता म्हणून तेन्ना ताण सांगची कसं म्हणून वतस की राब हांव मोव खातस मोव म्हाका कंटिन्युअस मेळतस मोव करेक्ट अंदाज जाला म्हाका खंय पडत ते म्हणून राब हांव येना म्हणून हे काणी ऐकून आमकां दिस पुरते मनुष्य कितली एक फूल जण आयला ती वयर तांडूक आम्ही हेची चुकी करतस ती आमगेल जीवन अशीच कसं म्हणल्यार आमकां गुरू मेळ्ळा प्रभुपादान मेळ्ळो जाल्यार आमी आमकां जप दिला जाल्यार आमी जप करना ती डेली प्रभुपादाल बूक वाचका कित्याक म्हळ्यार आणि राधानाथ महाराजाने एक सांगितलं
ये लोक अशेला भितर व्हड एक फॉल्स प्रॉमिस बाय माया हंगा आम्ही आशे करची मात्र तेक म्हळ्यार होप्स आम्ही होप्स मात्र दवरला हंगे ये क्रूरवाले काणी अंतू आमकां दिसता ताण भायरी एक दीस येताना आपणेक उर्वशी मेळटा आपण तिरकता उर्वशील बले तू म्हण काय लेक्कील ना ताणे चंदायर तेगे जीवन वतशिल आमको तशील म्हणटाक परीक्षित महाराजाने तशीची एक दीस बेटे वताना ताणे लेखनी ताक एक दीस वाट चुकता ताणी जाता एक आश्रम पावता ते म्हाका कोप येता कोप येवन त्या ऋषील गळ्याक दिवोड घालता पण कसले लेक्कील ना लेखन तिले जाता जीवनांतू अजामिळाने तशीची चांग एक ब्राह्मण लाईफ लीड कोर नाशिल तो एक दीस ताका अन्नाल पूजेक ताणे पूल अडवताना ताका एक वेश्यल कसं की नाक जालेलं एक दृश्य दिसता ते दुखून तो वायट जाता तागे लाईफ ताणे लेखील ना अशी जात म्हणून अशीची आमगेल जीवनात पूरा अनसर्टन मी इथे जग करका म्हळ्यार अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ती रतात्मना म्हणस विष्णु भक्ती कृष्णा नाव काढले म्हणजे किती पॉवरफुल म्हळ्यार अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम ये पाप तीन नमनस्क एक मी ओर्न दवरलेलं ते अनेके मॅच्युअर जायनी सीडेड फॉर्म आस अनेक वर्तमानांतू आम्ही भोगचे प्रारब्ध आणि आणि मुखारी आम्ही करू वच्चे पाप ते आमकां गोतना ते ताई नाश जाता खंयचे सकड आम्ही उडी कोर नाशिले आणि मोळके येवका जाल्यार मात्र सीडेड फॉर्मार आशिल्ले बीज जावन आशिल्ले आणि वर्तमानांतू प्रारब्ध आम्ही भोगचे आणि अप्रारब्ध फलम आणि भोगूक आणि कोरू वच्चे पाप ते ताई नाश जात काही म्हणून सांगेल असं तशी आमकां कसं जावका म्हळ्यार प्रभुपादान एज्युकेशन दिला जप करका चारी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करका म्हणून फुडें कालाचे जणांक एक इंद्रिय तृप्ती करचेक एक लज्ज म्हण आशिल्ले म्हणे कसं लेखता तांणी म्हणून आता कालांतू एज्युकेशनांतू शिकोवचे ते गम्मत करी अंती शरीर कसं लेख मागीर जोडी अंती दुड्ड करी अंती गम्मत करी अंती मेक मेरी हेची आमगेले एज्युकेशन यू आर द बॉडी हेची शिकोवचे कितले ताई म्हळ्यार अमेरिकांतू ऑड विषय दोन जॉब ना तुका म्हळ्यार दोन जॉब्स म्हाका दोन शिफ्ट आसा म्हळ्यार ऑड विषय दೊಡ್ಡ कामाक तुम्ही सोदून वताना ते इंटरव्यू अंत तुमकां निमगे तांती बीपीएस की शुगरस की म्हणून ना म्हळ्यार काम ना इत म्हळ्यार तू हार्ड वर्क कर ना म्हणून परतू हार्ड वर्क कोर न्हू तुगे लॅपटॉप सगळे दिसू चोलका तुका निद्दोचे वेळ मेळून येजे तुका बीपी असू का शुगर असू का त्यांना मात्र तुका काम मेळचे हाई सॅलरी मेळचे अतले तू आल्सो म्हणणार तू तशी इतले ताई म्हळ्यार आता काला जणाक सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जावका वायट बुद्धी म्हणून कळल्यार ताई ते वच्चो ते सोण वच्चो म्हळ्यार ते आशिना कितली ताई म्हळ्यार हांव हांगा एक पंत महालिंगेश्वर देवस्थानांतू भगवद्गीता क्लास काडू चमकल्ली थंय भगवद्गीता क्लास काडटा आसतना 2-3 जण मेगेले येवन निमगेले आम्ही जप करियेतवे आम्ही जळकीपुरा खातांती आम्ही भगवद्गीत वाज्येतवे ताका हांव सांगले कसं म्हळ्यार केदनाय मेगल अण्णान सांगोशिल्ले कोरोन तितांनी तांकां केदनाय आडेवचे ते खावचे जे खावचे म्हणून सांगून हेजे कोरोन तितांनी एक पंत पाय मुखार दवरन ती ऑटोमॅटिकली पुरा समजत पडता नामा बलारी म्हणून तशी हांवें सांगली तांकां तुम्ही मुखार सियेन ती माताजी काय हुस्को करू नका तुम्ही
शुद्धार असताना मागीर मागीर नाका वच्चे सकाळी कशाला शुद्धार असचे ना तुम्ही सकाळी तुम्ही जप करी आणि ती एक पंथाक मागीर तुमगेले ऑटोमॅटिक तुमगेले ते जळके अभ्यास जळके वयर आशिल्ले आसक्ती टेस्ट ಪೂರ ಒತ್ತ म्हणलेलेची हा म्हणाले मागीर तांणी दिसूक ना म्हणल्यार जणांक कशी जाला म्हळ्यार आयच्या दिसान तू तुमगेले इंद्रिय तृप्ती जावका अशें देवूय सायडा जावका तशी जाला लोकाक तशी नाही आम्ही प्रभुपादान सांगेल्या वरीची कितले की फॉरेनर्सांना कितले तांगेले वायट छट पुरा सोडला आम्ही लेक्कू पुरंती अयो कितले कष्ट सभा कसले जायना म्हणून विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते आम्ही हायर टेस्ट दिव का हायर टेस्ट दिवन दवाल्या बैरी हे पूर्ण इंद्रियांक आम्ही कर्ब कोरका कंट्रोल कोरका तेन्ना मात्र साध्य अशी पॉझिटिव्हली एंगेज करून आमगेल इंद्रियांक ते कृष्णा वैरी मन करून अन्याभिलाषिता शून्य विंगड कसले अभिलाष नतील दाबा वैर मात्र पॉझिटिव्हली एंगेज कोरका आमकां दिसू पुरो कसले आमगेले तू चेंजीस ना दाबा म्हणून जाल्यार एक मना करून घेवका म्हळ्यार आमी जन्म जन्मांतर एक अभ्यासू आणि कसकीच कड आमी कर्म करून आमी हे भक्त संती ते वचचेक ऍक्च्युअल टेस्ट येवचेक आमी कितले डेकेड्स काडू पुरोन ती ऑड विषय नाही म्हणून मी मना करून घेवका तेक म्हळ्यार हे कसलेय नाही आमी वेळ गेल्यार ते देखून आणि राधानाथ महाराजीन केदनाय सांगू असत तांगेल मस्त लेक्चर सांगतो लाईफ इज अबाउट बीइंग मॅड ती एक लेके एक पिशस जाल्यार बट बी मॅड अबाउट द राईट थिंग बी मॅड अबाउट कृष्णा केदनाय सांगू असतनी हेची आमगेल पुರಂದರದಾಸನ सांगेले ಪದ್ಯಾನ್ सांगला ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಚ್ಚುತನ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ತಲೆಗೆ ಏರಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ನಾಮ ವದನದಲ್ಲಿ ಪಸರುವೆ ಮಾಯಪಾಶವೆಂಬೋ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹರಿದು ಹಾಕುವೆ ಕೇಶವನ ಹೂವ ಮುಡಿದು ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಆಡುವೆ ಕೆಟ್ಟ ದೋಷವೆಂಬ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆದರಿ ಕೆದರಿ ಹಾಕುವಂತ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು भारी चंद पद्य आमगेले पुरंदरदासाले तशी आम्ही प्रति काणी ऐकताना ताजे सिद्धांत आम्ही मना करून घेवका आणि हे लव स्टोरी तुकून आम्ही कसं मना करून घेवका म्हणजे चैतन्य चरितामृत गेले बरी आत्मेंद्रिय प्रीती वांछा तारे बले काम कृष्णेंद्रिय प्रीती इच्छा धरे प्रेम नाम आम्ही आमगेल कितेरी कसले वस्तू इच्छा केले प्रीती केली म्हणजे जाल्यार ताका काम म्हणतात ती कृष्णाल इंद्रिय प्रीती करची कितेरी आम्ही कसले केली म्हणजे जाल्यार दॅट इज कॉल्ड प्रेम धरे प्रेम नाम ती काणया मुखांतर आम्ही बदल लव कसले म्हणून मना करून घेतीलच तशी भागवत पुराणांतुले भगवान साक्षात भगवंतन ऋषींक सांगेल काणी अंतू आम्ही बदल लव स्टोरी लव कसले आमगे लव स्टोरी हे कृष्णाल ಒಟ್ಟು कोणाकय ತಿಳಿಸಿ नतिले आम्ही कृष्णाल ಒಟ್ಟು कितले प्रीती करता म्हणून कोणाकय ತಿಳಿಸಿ नतिले ते आम्ही गुटार दवरून कृष्णाल ಒಟ್ಟು लव केलवे ते बदल लव आमगेले जीवनाचे म्हणून सांगून आज या मम्मी गेली
अनुचित सत्संग हांगा रबयता मेगेले हे आयकून चार उत्तर आयकून कोणाकय कृष्णा वयरी मोग चड जाला म्हण जाल्यार ते मेगेले गुरु महाराजाले अनुग्रह म्हूण हांव लेखतस अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम